वेंचणूक दारार पावल्यात। आचारसंहिता लागू जाल्या। पोलिसांचेर ताण आयला। बेकायदेशीर सोरो सांठोवन दवरपाच्या प्रकाराचेर पोलिसांनी खर पावलां उबारल्यात। जायत्या वाठारांनी पोलिसांनी धाडी घालून बेकायदेशीर सोरो जप्त केला। ही कारवाई बरोबरच कांय चोरेची प्रकरणां पोलिसांनी हाताळ्यात। काल कोलवाळ पुलिसांनी कोलवाळच्या वयल्या वाड्यार धाड घालून 69,464 रुपयांचो वेगवेगळ्या ब्रँडांचो सोरो जप्त केलो। पुलीस निरीक्षक सोमनाथ महाजिकाच्या फुडारपणाखाला ही कारवाई जाली। हो सोरो एक्सायज खात्याचे सुवाधीन करतले। पेडणे पुलिसांनी MH07AJ1272 हे गाडयेंतल्यान 67,980 रुपयाचो सोरो जप्त केलो। ही गाडी केरये पार्क करून दवरिल्ली। वेगवेगळ्या ब्रँडांच्यो बाटल्यो हे गाडयेंत सांठोवन दवरिल्ल्यो। पेडणे पुलिसांनी हो सोरो एक्सायज खात्याचे सुवाधीन केलो। पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकाच्या फुडारपणाखाला ही कारवाई जाली। जाल्यार हालींच कोलवाळ पुलिसांनी मंगळसूत्र फारावपाच्या प्रकरणात अटक केल्लो आनी जामिनीचेर सोडयल्लोय बी। रोहन कोरगांवकारा कडल्यान 2.25 लाखाचे मंगळसूत्र जप्त केले। ही चोरयेची घडणूक फाटल्या 18 डिसेंबराक घडिल्ली। हे चोरये खातीर वापरिल्ली GA07AE0440 ही स्कूटर जप्त केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।